देव बरी सांजेक तुमकां समेस्तां आमच्या समुदायाच्या दिसाच्या संभ्रमाक तुमकां समेस्तांक बरो येवकार मागता। आयच्या लितुर्जीचो संदेश जावन आसा एकवटीत आनी जिवाळ समुदाय बांदया। आज क्रिस्त येण्याचो काळ आरंभ जाता। हो काळ सोम्याच्या दुसऱ्या येण्याक अत्रेगान आनी बरवोशान राखून रावचो वेळ देखून जागृत आसून सत्राय सांबाळून सोम्याच्या दुसऱ्या येण्याक राखून रावया। आज आमी आमचो समुदाय दिवस आचरण करता। सुरवेल्ली क्रिस्तांव परजा एका काळजाची आनी एका मोनाची जावन देवाच्या उतरांचो नियाळ करतली आनी त्या उतरा प्रमाणे सेवा करतली। तसलीच एक पवित्र सभा बांदून हाडूंक आयचो संभ्रम आमकां उलो दिता। देखून आमी सकड एका पिरगस कुटुंबाचे संदेश जावन हे अर्गां बलिदान भेटोवया आनी आमचो एकवट जिवाळ सांबाळूंक देवाचो आदार मागया। आज आमच्या सांगाता भेटवणी करच्याक आनी आमच्या संतोषान वांटोळी जावंक आयिल्ल्या मानादीक बाप हेराल्ड पिरेरा आनी बाप पावल रेगो हांकां बरो येवकार मागता। आतां आमी सकड प्रवेश गीत गावूंक उबे रावया।
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. बाबा भयणीनो, आज आमच्या फिरगजेचो समुदाय दिवस, कम्युनिटी डे. आणि आज आमी सक्कड कांतार प्रवेश गितां सांगल्या प्रमाणे एक कुटाम जावन हें अर्गां बलिदान भेटोवंक सांगता मेळ्ळ्या. तुमकां सगळ्यांक ह्या मिसाच्या बलिदानाक ह्या कुटुंबाचो वडील जावन हांव स्वागत म्हणटा. मानादीक बाब महेश, मानादीक बाब अश्विन तांच्या नांवी, म्हज्या नांवी, मानादीक बाब किरण, मानादीक बाब पॉल रेगो आनी मानादीक बाब हॅरी हांकांय आमच्या ह्या संभ्रमाक हांव स्वागत म्हणटा. आद्वेंतचो काळ आज आमी सुरू करता. क्रिस्त येण्याचो काळ, क्रिस्ताच्या येण्याक तयाराय करचो काळ. देखून आमी बरी तयारी करया. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची परब आचरण करता आसतना जेजू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्याकय आमी राखून रावया. आमी भेटोवचें बलिदान देवाक मानता तसलें जावच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया. आमचे पाताक वळखून सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसत भगवंतदान संवकार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकुट कर, सोम्या काकुट कर, क्रिस्ता काकुट कर, क्रिस्ता काकुट कर, सोमिया काकुट कर. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा, तुवें बसायलेल्या सरवणदाराक बऱ्या करण्यांच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळोंक वेचाक आमची काळजां सदां जागीं दवर. अशें ताच्या संगता सर्गींच्या राजांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्वर अशें म्हणटा, पळया, आमी इस्रायलाच्या घराण्याक आनी जुदाच्या घराण्याक भास दिल्ली ती पाळचे दीस येतले. त्या दिसांनी आनी त्या वेळार हांव दाविदाक एक प्रामाणीक फांटो फुटासो करतलो. तो देशांत न्यायनिती प्रमाणे आसा तें करतलो. त्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी जेरुजलेम बिरेंदविणें जियेतलें. सर्वेस्वर आमचें नितीवंतपण हें नांव त्या शहराक दितलीं. देवाचें उतरें. शिकय सर्वेस्परा.
सोलोवन वर म्हाका बुद्ध सांग. तूंच म्हजो देव, तूंच म्हजो सर्वेस्पोर दयाळ आनी सात्वीक जावन आसा. वाट चुकलेल्यांक बुद्ध सांगून सारके वाटेर तो हाडटा. कालत्यांक नीट वाटांनी तो चलोवन व्हरता आनी तांकां आपल्यो वाटो सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगानी विश्वासपण आटापतात तसल्यो. आपली भक्त करतल्यांक सर्वेस्पर आपले काळीज उगडता. तसल्यांक आपल्या कराराचो अनुभव तो दिता. धर्मदूतांची कृत्य पुस्तकांतले वाचप. समेस्त धर्मदूतांची शिकवण आयकोवच्यान भावपणाच्या एकतारान उंडो मडच्यान आनी मागणें करच्यान वांटेली जावच्याक तिरासणेन आपलो वेळ करसितली. धर्मदूतां मारिफात साबार असर्या आनी कुणा जातल्यो देखून समेस्तांचेर एकताराची भिरांत आयली. भावार्थ स्विकार केल्ली सगळीं एकवटान जियेतालीं आनी आपापले खासगी आस्त बदेक विकून मेळ्ळलो दुडो सामुहीक आयवज म्हूण दवरतालीं आनी जण एकल्याचे गरजे प्रमाणे समेस्त मदें वांटून घेतालीं. हर एक दीस एका मनान देवळांत तीं सांगाता मेळटालीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातालीं. काळजाच्या संतोषान आनी सादेपणान देवाक होगलाप दिवन जेवतालीं आनी सगळ्या लोकांक मानवतालीं आनी जांकां बाच्या विजोडूंक आपयल्यान तांकां मेळान भरतिकन दिसान दीस सोमितांचो संको सडयतालो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. तुझी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सडवण कर. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसू. लुका प्रमाणे आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजून शिकोवन दिवन सांगले, सुर्याचेर, चंद्राचेर आनी नखेत्रांचेर
कुणा दिश्टी पडतल्यो भुंयचेर दर्याची आनी उसांबळ लारांची गाज आयकून लोक बियान खांगल जातलो अंतराळाच्यो सक्त्यो लगतेल्यो जाल्ल्यान संवसारार कितें घडूंक आसा तें कोण जाणा म्हूण चिंतून मनीस बियान सिरी सुकतेले तेदवा मनशा पोत वरत्या पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर आयलोलो दिश्टीक पडतलो ह्यो सरसंगती घडूंक सुरू जाल्या म्हणटाना धैर्यान उबे रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबान धरा कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या म्हूण जाणा जाया तुमचेर 17 दोळो दवरा फेस्तां मारच्यांत आमाल पिवोवण्यांत आनी एजिनियेच्या राटावळ्यांनी तुमची अंतस्करणां दाड्डी जायना जावं दीत तो दीस चिंतनांतल्या वेळार पास पडलेले बरी तुमचेर येत संवसारांत जियेतेल्या समेस्त मनशांचेर तो दीस येतलोच देखून घडची आसा त्या सर गणितांतले तुमी शाबीतायेन सुटोवंक आनी मनशा पुता समोर उबे रावंक तुमी योग्य जायशे कळनासतना मागणें करून जागृत रावा देवाचे अवतार हे जेसू क्रिस्त ते भोव मोगाचें नांव आज सावत मायच्या फेर्गस कुटुंबांत संभ्रमत संभ्रम एक विशिष्ट संभ्रम आणि तो जावन आसा आमी एक समुदाय एकवटीत आणि बोळाद एक म्हूण दाखोवचें कार्य म्हज्या सेमिनरी शिकपाच्या 11व्या वर्साच्या 11च्या परीक्षेंत 11चे सवाल हे खंयचे मनशा कुळाच्या चारित्र्यांत दिसत्या रुपी देव कितले पटी प्रवेश जाला गे म्हण in human salvation history how many times God has intervened in a visible form given कितले पटी 2 पटी पयल्या घडी जावन आसा मोगाच्यानो क्रिसमस देव मनीस जावन संवसारी दिश्च्या रुपार आयिल्ले घडीत आनी ताका तयाराय जावन आज तावन आदवेंताचो काल आराम जाला दुसरे घडी जावन आसा पेंतेकोस्त देव पवित्र आत्मा उज्याच्या रुपार आपल्या शिसांचेर देवून आयिल्ले ते घडीत इतले सांगते दोगेत रावना प्रोफेसर आनी एक तसले कांय घडीत घडूंक आसा गे म्हणालो हांवें सांगले वय घडूंक आसा परुजिया म्हणटात जेसू क्रिस्तान मनसुबेदार जावन येवचें तें घडीत हांव पास मोगाचेनो आज तावन आमी जेसू क्रिस्ताच्या येण्याचो काळ आराम करता आमच्या देवस्तुतीच्या त्या वर्सांत बराबर 4 काळ आसात आनी आमच्या वर्सांतले 50 आनी 2 इतर अशें विंगडन केल्यात पयले जावन आसा आदवेंताचो काळ आनी क्रिस्त जयंती सांगता वेता आदवेंतांत 4 आयतार आसात ताचे उपरांत 2 आयतार क्रिस्त जयंतीचे ताचे उपरांत येता खरेस्माचो काळ थंयसर 5 आयतार खरेस्माक सीमीत करून दवरल्या खरेस्मा जातेत आमकां आसा पास्काचो काळ 7 आयतार थंयसर आसात आनी निमाणे 4थो काळ जावन आसा सादो काळ 30 आनी 4 आयतार उट्ट सांगता मेळोन 50 आनी 2 आयतार आमी आमच्या सोडवणीची चारित्र्या आचरण करता मात्र न्ही आमी जियेता मोगाचेनो तुमचे लागीं एक सवाल आसूंक पुरो
हर एका वर्सा हो आदवेंत सकाळ हो करेस्मो कित्याक आचरण करचे एक पुढे केला पावना जिनियंत. ह्या सवालाक जबाब आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांव पावलोन तेसलोनिकेरांक बरयल्या पत्रांत दिल्या. देवाक मानवाले जावन चलचे कशें म्हूण तुमी आमचे तावन शिकल्यात म्हणटा सांव पावलो. आनी तेच परी तुमी येदोळ पर्यंत सारकी जिवन आयल्यात. तुमी तशें जियेतात तें खरें, तरी पूण आनीकी तुमची जिणी चड वृद्धी करी जाय म्हणून आमी तुमचे लागीं प्रार्थिता. आदवेंत असो काल मोगाचे न्हू आमची जिणी बागेनपणाची आनीकी चड वृद्धी करच्याक. आनी कशें आमी आयतें आसा जें म्हणून आयची सुवार्थ आमकां सांगता. पयल्यान पयलें तुमचेर सत्रायचो दोळो दवरा. जायते आकर्शण आमच्या बोवारी समाजांत आसा तें दैवीक चिंतपात समयाच्या तत्वांत आमकां विंगड करूंक प्रयत्न करता, पयस करूंक प्रयत्न करता. त्या देखून आयची सुवार्थ आमकां पयल्यान पयलें जागवण दिन म्हणटा तुमचेर सत्रायचो दोळो दवरा. दुसरें जावन आसा आमाल पियोन्यांत आनी जिनियेच्या राटावळींनी तुमचे अंतस्करणांत दाड्डी जाती देखून जागृत रावा. आनी निमाणे जावन आसा सोमी येताना तेन्ना ताका बेडच्याक मागणें करून जागृत रावा. असलें करूंक ह्या आदवेंतच्या काळार आमकां आपोवणें आसा. हांवें म्हळें आदवेंत असो काळ आमकां बागेनपणांत वृद्धी जावंक अवकाश म्हणून. आनी ह्या दिशेन लायकांच्या बागेनपणाच्या जिणये विशीं पापा साहेबान एप्रील म्हयन्यान दिल्लें दस्तावेज आसा संतोष आनी उल्हास पावा. हातूंत 5 अध्याय आसात. पयलो अध्याय आमच्या बागेनपणाच्या जिणयेक आपोवण्या विशीं आसा. आनी हातूंत पापा साहेब आमच्या बागेनपणाच्या जिणयेक आदार जावच्यो 7 संगती सांगता. पयलें जावन आसा मोगाचेनो पवित्र स्नानाची कुरपेची झर. दुसरें जावन आसा पवित्र आत्म्याची सकत. तिसरें जावन आसा पवित्र संस्कार. चवथें जावन आसा भाग्यवंत सुवात्यो. पंचवें जावन आसा सांता सांतिनीची जिणी. 6वें जावन आसा देवाचें उतर. आनी 7वें जावन आसा जिवाळ समुदाय. आता सवाल हे जिवाळ समुदाय वो आदर्श समुदाय काल एक सोपणगी या वास्तविकता रियालिटी गी म्हणले एक सवाल. वास्तविकता रियालिटी मोगाचनो आनी आमकां तें वाचूंक मेळटा धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांत. आनी आयचें दुसरें वाचप त्या विशयांत आमी आयकलें. सुरविल्ली पवित्र सभा ती एका मनाची एका काळजाची जावन जियेत आसतना तांच्या मध्ये घर जेवण म्हूण नातलो हे जावन आसा आदर्श मोगाचनो. जर तर आमी एक समुदाय वय तर आमच्या मध्ये घर जेवण म्हणलो आसा न्हय. त्या देखून उडपी ध्येयाची ज्या गोवळीक येवजनाची नदर जावन आसा देवाच्या मोगान भरलेलो सर्वांच्या सेवेंत असो ख्रिस्ती केंद्रीत समुदाय. आणि वो समुदाय हरी एका फिरगजेन रुता जाल्यार मात्र आमचे ध्येयाचे गोवळीक येवजनाची नदर सफळ जाता. त्या देखून आज आमी विंसला विशयी एकवटीत आणि बोळादीक समुदाय बांदया, बागेनपण जोडया. तर आमी कितें करी जाय एकवटीत आनी बोळादीक समुदाय बांदूंक कितें करचें. पयल्यान पयलें आमी आमच्या समुदाया विशींत आमची समाज कितें सांगता म्हूण जाणा जायचें. 3 संगती सांगता. पयल्या सुवातेर ती म्हणटा क्राइस्ताव बांधवर शांती प्रिय रो. सारकें न्ही. तुमचो कंप्रिसो आयतार जावन दी कसलोय पुरुषां वाचल्यार तुमी रक्षक ठाण्या गेल्या वेळार पोलीस स्टेशनाक गेल्या वेळार आमकां परवानगी दी म्हळ्यार तांणी खालें म्हणचें गोत्ताय तुमकां. निमगे याकरी रक्षणे ನಿಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಮೆರವಣಿಗೆ.
तप्पू जाल्यार वचून इसारा तांच्या लागीं तप्पू न्ही शांतीची मनशां आनी हाका कारण आमचो जेजू क्रिस्त शांतीचो दूत दुसरें सांगता आमची समाज क्रायस्तरू सेवा मनोभाव उरलवरू आमी सेवेची मनशां ते विस्तारून सांगाचे म्हणना आमच्या दोळ्या मुखार आसात आमचे संस्थे आनी ह्या शिरवांत कितले संस्थे सेवेचे संस्थे सगळे वॉटार भरला प्रेज द लॉर्ड आणि तिसरो विषय जावन आसा मोगाच्यानो समाजान आमकां दाखोवन सांगचे क्रायस्तर ಒಂದು आशीर्वाद आमी एक बेसांव हांवें एकल्या लागीं विचारलें आतां एक रे नांव आशीर्वादाक तातूंत म्हणलो नोडी फादर ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಚರ್ಚಿನ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಶಾಲೆ ಅದು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ತಾಜ ಉಪರಾಂತ म्हणालो ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ ನಂತರ ಮುಂದುಗಡೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದರ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಫಾದರ್ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಹತ್ತಿರನೇ ಸಂತೆ ವಾರದ ಸಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಇದೆಯೋ ಆ ವಠರ ಆ ಪರಿಸರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ परिसर ಒಂದು आशीर्वाद म्हणालो बोवापूर बाई पण विशेष काले गोते आमच्या विशीं एकवटीत परजा म्हणना इल्ले उणे पण आयकूंक मेळटा तें पण आमची समुदाय एकवटीत आणि बोळादीक म्हणून आमी दाखयताय बोळादीक आमी तोंदरेणान आमच्या तालूक मट्टांत आमचे मुखेली आसात ग्राम पंचायतांत मुखेली आसात समाजांत धर धर म्हणून आमचे मुखेली आसात त्या देखून आमी बोळादीक आसा मोगच्चे न्हू आमचे बोळ जावन आसा आमचे संस्थेक आमचे बोळ जावन आसा आमची अभिवृद्धी आमचे बोळ जावन आसा आमी एकामेका भरसून जियोंक शकता आमचे बोळ जावन आसा आमचे शिकप हे पुरा घेवन आमी जियेत आसतना आमचे ते खरो एकवट आसा म्हणून आमी दाखयचे हे दोळ आमी दाखोवना We should show our unity. That is the challenge. आता कशी युनिटी खंय तावन सुरू जायचे वाड्यातावन सुरू जायचे जर तर वाड्यांत 25 कुटुंबां आसात तर एका कुटुंबान 26 कुटुंबां खातीर आनी 26 कुटुंबांनी एका कुटुंबा खातीर जियेल्यार तांच्या विशीं चिंतल्यार there is a एकवट युनिटी आसा की म्हणलें जर तर हर एक वाडो 30 आणि 30 वाड्यांनी एकवट पळोवंक मेळ्ळो तर खंडीत जावन आमची फिरगस एकवटाची समुदायाचो समुदाय जाता असले एक चिंता आज आमी आपणाय जाय आणि त्या दिशेन आमी वावर करीत जाय मोगच्चनो समुदायाचो समुदाय बोळ पळयले आमी आता काले जाता बोळादीक जायचे एकवटीक जायचे आमचे बोळ एकवटा खातीर आमी वापरूंक जाय त्या देखून पयल्यान पयलें वाडो आमी एकवटीत करया ताका कोण प्रेरण देवाचे अवतार त्या देखून ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचे वाड्या समितीचे पंचांग जावन आसा देवाचे उतार आनी हे देवाचे उतार आमी वाचून नियाळन 5व्या मॅटर वांटून घेतना आमी सुवार्थेगार जाता हे दोडी दाखले तुमच्या मुखार दवरता 5व्या मॅटाची एक गुरकार म्हणालो एफेता म्हणले उतार म्हाका बरें लागले म्हणालो आणि मुंदरून तो म्हणालो हे उतार म्हाका प्रेरीत करता कित्याक म्हळ्यार हे दोळ मुसर म्हज्या जिणेंतली जायती देणी हांवें उजवाडाक हाडली आसात आनी की लिपोवन आसली देणी हांवें धैर्यान उजवाडाक हाडीचे म्हणून हे देवाचे उतार म्हाका प्रेरीत करता म्हणालो दुसरे उतार जावन आसा स्वागत केलो मार्ता मरियेचें तें वाचा एकली सासू माई वांटून कान घेवंक लागली म्हज्या पुताक काजार जावन 10 वर्सां जालीं आणि या 10 वर्सांच्या आवदेंत म्हज्या पुताच्या बायलेक म्हज्या जिणेंत हांवें स्वागत करून आज करीचे म्हण देवाचे उतार म्हाका सांगता
तिसरें उतार जावन आसा हांवें पियोवचे काल्स तुमी पियोवंक शकतात गे म्हणून गुरकाराक पसंद जालें आनी तो गुरकार कितें म्हणालो जाणात हे गुरकारपणाची सेवा हांव दित आसतना जायतें आयकूंक म्हाका मेळटा जायते दूर जातात नाकात म्हणून चिंतून राजीनामे पत्र बोल्सान घेवन हांव आज आयलां पूण हे देवाचे उतार म्हाका प्रेरीत करता आनी सांगता खेदाळा मुखेलपण वाड्यांत हांव दाखयत आसतना जर तर म्हाका दुरसोने मेळटा विरोधपण मेळटा तोवळ हांव सोमियाच्या पाशांवाच्या खालसेंत वांटेली जाता त्या देखून सगळ्या मुखार तो राजीनामे पत्र पिंजून उडयता नागपुरांत एका याजकाच्या जिणेन घडलें घडये वोस म्हणलो शब्द ताका बरो लागलो आनी तवळ तो खाले म्हणालो जाणा वोस म्हणलो शब्द आज म्हाका प्रेरीत करता कित्याक म्हळ्यार म्हज्या गवळी बापान म्हाका पयशिल्ल्या पिरगेचेक ट्रान्सफर ऑर्डर दिला हांवें वचना म्हूण सांगला तरी पण गवळी बापान सांगला 2 दीस चिंतून पळया म्हणून आज देवाचो शब्द म्हाका सांगता हांवें वसा जाय आनी हांव वेता प्रेज द लॉर्ड पळया असले जर तर देवाचे उतार आमी वांटून घेतले तर मोगाचे न्हू आमी थंयसर एकवट रुपीत करूंक एका खालसाची एका मनात जावंक अवकाश करून दिता आनी आमी जमलेल्या भावा आनी भयणींक प्रेरीत करता आनी एक विधान आमी घाला बायबल आरसो विधान कित्या खातीर जर तर शुभ वार्ता वांटून घेवचे 7 मिनटाचे विधान म्हज्या मदें आनी देवाच्या उतरा मदें संबंध जोडता तर बायबल आरसो विधान देवाचे उतार आनी म्हजो समुदाय ह्या विशयीन जावन आसा देखून कसलो समुदाय आमच्या मुखल्या पिळगेक आमी सोडी जाय सर्गा राजाची लक्षणां आसलो बॉक्सान असो सेवेसो एकवट असो समुदाय आमी आमच्या पिळगेक सोडूंक आसा मोगाचे न्हू असले एक बरें चिंता आपणावन आज हो समुदायाचो दीस आमी हांगासर आचरण करतना क्रमेन आदर्श समुदाय जायचे तर कितें आसा जे एकच एक विशय मोगाची संस्कृती थंयसर दिसून येसय कसली ती मोगाची संस्कृती कल्चर ऑफ लव कल्चर ऑफ लव एक धाकल्या समेत तुमकां तुमच्या मुखार दवरता चिंता जर तर म्हज्या शेजारी वा खंयच्या एका भावान म्हाका इतलें दुख येयलां गी ताका कोर्टाक व्हरूंक 101 कारण म्हाका आसा तरी पूण हांव कोर्टाक व्हरिना दिस इज कॉल्ड कल्चर ऑफ लव 101 कारण आसल्यार म्हज्या पेल्याक हांव कोर्टीक व्हरिना जेजूच्या नांवान तसली मोगाची संस्कृती आमच्या समुदायान रुता जाल्यार मोगाचे न्हू हो संदेश आयच्या दिसा हांगासर कणसिल्लो एकवटीत आनी बोळादीक आमचो समुदाय म्हणून आमी घट्ट सांगेत पूण आमी अस्कद त्या देखून आमी तवळ तवळ एवकरिस्ताच्या बलिदाना बोवारी येवचें तोच मोडलेलो जेजू आज आमच्या काळजान ह्या दिसा येत आसतना एक विशेष मिसांव आमच्या मुखार आसा आमचो समुदाय आमी सांबाळी जाय एकवटीत आनी बोळादीक जावन तो रुता करी जाय असले मिसांव घेवया आनी त्याच जेजू क्रिस्ताच्या बळान ताच्या उतराचे प्रेरणान आमचो समुदाय तसो जावन रुपीत करूंक हर प्रयत्न करा तसो जेजू क्रिस्त आमकां आदार आनी कृपा दिवं दी सतमंतान देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभावलो आमकार मरियताम जल्मालो पोन्स पिलाता काल ताणें कस असले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार सोडलो सर पदवेदारा देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्या आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक तो येतालो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसाणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन आयचें देवाचें उतर आमकां सांगता आमी एकवटीत बोळादीक जिवाळ समुदाय बांदूंक जाय म्हूण आनी ह्या दिशेन मस्तपंत आव्हान आमकां आसात चॅलेंजीस आसात देवाच्या कृपेची आमकां गरज आसा देव आमचो काकूळदार बाप देखून आमच्या समुदायाची मागणी आतां आमी उसान सांगया बापा तुझ्या पुताचे सडवणांची बरे खबर संवसारभर परगट करच्या आमच्या पापा साहेबान बिस्पांनी याजकांनी आनी धर्मिकांनी सोम्यांच्या दुसऱ्या येण्याचो भरवसो उचारून आपले जिणे देखी मारिफात
लोकांक आत्मीक रितीन सोम्यांच्या येण्याक तयार करूंक तुजी कृपा दे म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्या आणि अधिकारीतय निस्वार्थी मनोभाव आसा कर. तांची जबाबदारी प्रामाणीकपणे लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक उदार म्हूण रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या संध्यांनी माया मोगान आनी भोगसणेच्या स्पिरितान जियोन राग मोसर स्वार्थ पयस करून निस्वार्थीपणी हेरांच्या कश्टांक स्पंदन जावन बरें मन रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा सणांनी बरी वाट धरून पिरगजेत आनी समाजेन बरी मौल्या बरी जिवी जियोंक तांची मनां उसवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. उत्तर प्रायस्तांक पिडेस्तांक तशेंच कश्टतल्यांक बुजोवण आनी कुमकेचो हात दिवंक आनी तांचे थंय तुका देखूंक आमचो मोग कार्यान दाखोवंक आमकां उर्बेस्त कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आयचो ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आचरण करूंक आदार दिल्ल्या आनी सुदारसिल्ल्या समेस्तदानीक तुज्या कृपाळ आशिर्वादांनी आनी बेसबांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आईच्या समुदायाचो संभ्रम सोलोन वर्त्या रितीन सहकार दिल्ल्या सर वाड्याच्या गुरकारांक आनी प्रेरकांचेर तुजी दाराळ आशिर्वादां वत म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा एक फिरगस कुटाम जावन आमी सक्कट संगता मेळ्ळ्याव आमच्या समुदायाच्या दिसाचें आचरण करच्याक 33 वाड्याच्या सर संद्याचे तुजी बेसां वांगाल. हांगासर हजर नात ती आमची प्रायवंतां वा परगांवांत आसची तांकांय तुजें आशिर्वाद दी आनी एक एकवटीत बळादीक जिवाळ समुदाय बांदून हाडूंक आमकां कृपा दी. आमची सर मागणी तूं स्विकार कर. हे आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागा. सर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपोवन दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावाशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्तय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दैर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बासायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूत आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता आता जय 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 जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्मेचे सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदींत येता नसतमते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयता साय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरामता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पसत समर्पची. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खाल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करा.
बावडतासो गुट परगटुया. बापा, आमच्या सडवणे पासत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जिवानपणासो आणि सरगार सडण्यासो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळयोवन आसाव. देखून आम्ही उपकारी काळजान हे जिवीत आणि पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आणि तुझ्या पुताचे कुडीन आणि रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आणि जेजू सवे एक कूड आणि एकत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटलेली सासनीक दान तूं आमकां करूं आणि अशे देवाचे माई भू भगिवंत हांवकार मरयेच्या तुझ्या भगिवंत दमदुताच्या आणि वैभवी रक्त साक्षांच्या आणि समेस्त भक्ता संगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापाच्या, जॅरल्ड आयझक आमच्या गवळी बापाच्या संगता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळी आनी म्हणयाऱ्यां बराबर तुझ्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक भोवरतांत आनी प्रेती मोगान थेर कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्या भावा भयणीक आणि तुझे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मैपासान तुझ्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दादोशी जाताल्या म्हण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोम्यान आमकां शिकयल्लें मागणें सक्कड आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा नत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या आपोस्तलांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबतीचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. आमचो एकवट असो आनी माया मोग असो संकेत जावन एकामेका शांती दिवया.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी समेस्त सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणात तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तू मोदें आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां बाळगलेल्या देण्यांक लबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आमच्या सगळ्यांक मेळो म्हूण आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाचनो, पयल्यान पयलें तुमकां सर्वांक आमच्या समुदाय दिसाचे शुभाशय पाठयता. कोणाची नांवां उल्लेख करनासतना कित्याक ह्या दिसाच्या यशस्वी पासत मस्त जाणांनी तांची सेवा दिल्या, वावर केला. तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी विशेश तरेन आज आमच्या संगता मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जाल्ल्या मनादी बाप हॅरी आपुरबायचो प्रसंग तांणी सांगला. मनादी बाप पॉल रेगो, तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. पॉल रेगो आमचें अनाउन्समेंट जाल्या उपरांत 2 शब्द आमच्या कडेन उलयतात. आनी ताच्या उपरांत फादर किरण नॅझरेथ आमचो सलेशन आमच्याच कुटुंबाचो सांदो येतेगी याचक आमच्या संगता ह्या मिसाच्या बलिदानांत आयचो संभ्रम सडला तांणी भागीदार जावन तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. फादर महेश आनी फादर अश्विनाकी ह्या वेळार हांव देव बरें करूं म्हणटा. एकवटीत आनी बळादीक जिवाळ समुदाय बांदया ह्या ध्येया सवे आज शिरवांत कम्युनिटी डे समुदायांचो दिवस. मोगाळ विगार बापानो तुमकां, फादर महेश तशें फादर अश्विन तुमकां तेगांयकी फिरगस गवळीक मंडळी, ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आयोग आनी शिरवांच्या सगळ्या फिरगसकारांक आयच्या दिसाचे शुभाशय पाठयता. ताळयां सोवें. शिरवांची व्हडली फिरगस, मस्त लोक, मस्त संस्थे आनी मस्त वाडे. तुमी गुरकार आनी सांगतास ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचे प्रेरक विगाराचे हात वाड्यांनी गुरकारां सांगता प्रेरकां सांगता मेळोन वाडो एक करचें व्हडलें मिसांव. हे विगाराचें न्हय, बिसायबाचें न्हय, हे पवित्र सभेचें सोम्याचें मिसांव. पयले आमी इगर्जांनी मात्र सांगता मेळटले.
आतां पवित्र सभेन आमकां सांगलां पवित्र सभा म्हळ्यार इगर्जे भितर मात्र न्ही आमच्या वाड्यांत आमच्या समाजांत आमी क्रिस्तांव म्हणलें आमी प्रगट करूंक आसा एकलो सर्वां खातीर आनी सर्वां एकल्या खातीर समुदाय म्हळ्यार हें आमच्या वाड्यांत एकल्यान जियोवचें सगळ्यां खातीर वाड्यांत आसल्या हर एकल्या खातीर आनी वाड्यांत आसल्या हर एकल्यान एकल्या खातीर जियोवचें तें ल्हान क्रिस्तांव समुदाय म्हणून हांव समजता गीत आसा अपुर्बायेचें घडलां एकलो सर्वां खातीर सर्वां एकल्या खातीर जियेवचो मनशा समो आमचे क्रिस्ती समुदाय आमी वाड्यांत सांगाता मेळटना एक जाता शुभ वर्ता वांटून घेतना कितें जाता भाग्यवान जाता ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचें पंचांग पवित्र पुस्तक देखून बायबलाचो विधान 7 मेटांचें विधान पंचांग तें फावंडेशन थंयतान आमची जिणी आमी बांदून हाडूंक आनी तिसरें सेवा कार्यान दाखयतना कितें जाता आमी अपोस्तलीक वावर करता जो अपोस्तलांनी केल्लो तो वावर मुखार चिता आनी संबंध बांदून हाडटना काथोलीक जाता तुमकां सगळ्यांक चोर बरें मागता सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा सकड आमी संगता गायन करया एका काळजाची एका मोनाची जावन एका काळजाची एका मोनाची जावन